गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेचे तिसरे दीस साखळे उपोषण चालूच। सरकार संजीवनी साखर कारखान्याविषयी आपले धोरण पुराय करना तो मेरेन साखळी उपोषण चालूच दवरतले असो गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेन निर्णय घेतला। फाटले 7 महिने सुविधा समितीची बसकाच जाल्ली ना अशें ऊस उत्पादक शेतकार संघटनेचो उपाध्यक्ष हर्षद प्रभुदेसाय हाणें सांगले। एक डिमांड घेवन बसल्या की बाबा आमकां शुगर फॅक्टरीचें फुडें कितें आनी सरकारानच आमकां सांगलेलें हांगा इथेनॉल प्लांट जातलो आनी तो इथेनॉल प्लांट जातलो म्हणून आज पसून आमी वाट पळयत आसा आनी ज्यो आमच्यो शेतजमनी आसा त्यो आमी पडंग दवरल्यो आहा कित्याक फाल्यां आमकां ऊस हें कॅश क्रॉप रोवपा मेळटलें म्हणून। पूण सरकार आपलें आज पर्यंत धोरण क्लियर करना बाबा इथेनॉल घालतलो काय ना आनी हेजे खातीर आमी सरकारा वेळोवेळी निवेदनां हें दिवन सांगलेलें कळयल्लें आसा आनी सरकाराक सांगलेलें पयर आमी 15 दिसां भितर म्हणजे नोव्हेंबराचे लास्ट विका की आमकां 15 ते 20 दिसां भितर कितें तें कळोवचें फॅक्टरीचें धोरण ना जाल्यार आमी रस्त्यार बसतले। मदलो तो काळ आमचो आमी शेतकार सदांच शेतकामां बिजी आसता म्हणटा मदलो काळ गेलो आनी आमी आतां सुरू केलां आनी हें साखळी आंदोलन सुरू केल्लें आसा। ज्या शेतकाराक टायम मेळटा तो शेतकार हांगा येवन बसता आनी गरज पडली जाल्यार आमी मोठें आंदोलन करतले आनी सगळे गोंयचे जे शेतकार आसा तेंचो सपोर्ट घेतले आनी हें अशेंच आंदोलन चालू दवरतले। आज आमचो हो तिसरो दीस आसा, आमी हें अशेंच रेगुलर आंदोलन चालू दवरतले जो पर्यंत सरकार आमची दाद घेना। सांगता मदें इथेनॉलाचे आवाज आमकां हेच्या जुनाच्या 10 तारीख बसून इथेनॉल प्लांटाचें हें जातलें म्हणजे टेंडरींग फायनल जातलें अशें सांगलेलें, पूण आज बसून आनी ताका सुविधा समिती म्हणून एक काडलेली, त्या सुविधा समितीची 7 महिने मिटिंगच जाल्ली ना। जर आमकां सुविधा समिती काडली आमकांय तितून घातले शेतकारांक आनी जर आमी ते सुविधा समिती मार्फत शेतकाराक हेजें उत्तर दिवपाक शकना जाल्यार ते सुविधा समिती सुद्दां म्हाज्या कोतान अर्थ काय ना, आमी सुद्दां तितूंतल्यान भायर सरलेले बरें अशें आमकां दिसता।